आमी सगळीं जेजूक नमस्कार करुया. आनी ह्या नमस्कारान आमचें सगळें जिवीत जेजूच्या स्वाधीन करुया. देवान आमकां ह्या संवसारांत हाडल्यांत. देवान आमकां राखल्या, सांबाळल्या आनी पोसल्यांत. देवाचें जिवीत आमचें सोबें एक देणें. आमचें जिवीत देवा सोबें दवरलें म्हणटोच तें देवा सारकें अदीक जावंक शकता. आनी हीच जावन आसा आमची दणवण. आपलेपण सोडून देवपण पत्करूंक ही स्वतंत्रताय देवान आमकां दिल्ली आसा. ह्या संबंदांत हो वेळ आमी जेजू बरोबर सारया. ताचे दोळे आमचेरूच आसा. आमी ताचेर दोळे लावन ताच्या मार्गायल्यान आमी चलोंक लागया. ताच्या स्वतांत जी आमची चिंतनां भावना आसात आनी आमची चाल आसा ती अदीक आनी अदीक उजवाडांत येवं. तांचेर ताचो स्वताचो उजवाड पडलो म्हणटोच आमच्या चिंतनांनी जो काळोख आसा आपल्यापणाचो, नश्ट्यांचो, तें सगळें तो आमकां दाखोवन कशे भाशेन तो आमकां सुटका दिता. आपल्या खुर्सा वरवीं मरणां आनी रोगतान आमकां बुडोवन तो आमकां नितळ निर्मळ करता. तें दिसूंक लागतलें. आनी हें दिसलें म्हणटोच आमकां एकदम दूख लागतली. कित्याक आमी जाणो जावन वो नकळो जावन अपराध केलेले आसात. पातकान जियेली आसा आनी पातक खूब पाटी आमी आडायलेले आसा. सुगूर करून दवरलेले आसा. चिटकोन रावलेली आसा. देव आमकां दुसऱ्या सोबें शिडकायता, दाखयता, पूण आमी तें मानून घेवंक ना. रागान आमी दुसऱ्यांक पयस वचात म्हूण सांगलां आनी हे भाशेन आमकां जाय पळय तशें आमी केलां. हें सगळें जेजूक आमी ओपून दिवया. आमचें आंतरीक जिवीत आनी तो आमचो खरो देव, तोच आमची वाट, तोच आमचें जिवीत म्हणून ताका आमी पत्करुया. निसर्गाचेर आमी नदर मारीत जाल्यार सगळी सृश्टी देवाक बोजता. देवाचें आयकून आपलें जिवीत सादता. पूण आमकां देवान स्वतंत्रपण दिल्लें आसा. जाणो जावन ताचे बरोबर सहकार करून आमचें जिवीत सारच्याक. तो आमचो दोनी म्हणून आमी पत्करुया. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. तुका मोहिमा, तुका आर्गां वंदन, निरंतरी तुका आमचें किर्तन. उपकार आठोवन कोत्ता आमी गायन. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. मोडव्यांचो तुका बोजोण कोत्ता
आखे पृथ्वेर तुझी कीर्ती गाजता, सगळी रोचना तुझी स्तुती गायता. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्या चंद्री आनी तारा जोमो उजवाड फांकोन पोरकोन कोतात असो, तूच मा सूर्या आमी पोरजोळ तुजो. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्या दोगान फुलतात बोंगे फुलां, तुझ्या मोगान पेटात आमची काळजां. सासणां गाजू आमची आर्गां गितां. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो, की ताणेन आपल्या एकाच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. जेजू, आमचे फामिलीक लागून आमकां ही कृपा मेळिल्ली आसा. तुका ओळखोंक, कित्याक हो अणभव जावन आसा म्हजे पाय मायेचो. ल्हानपणा पासून तुजो हांवें भायल्यान मोग केलेलो आसा. उमाव घेतले, जेजू पाव म्हणलें, आनी भाशेन हांव वाडत वाडत गेलो. पूण भितरल्यान खरेपणी म्हजें जिवीत तुजे थिरावन हांव जियेन आसलेलो म्हणून जेन्ना दुसरी वस्तू
म्हाका अदीक आकर्शीत करूंक लागल्यो तेन्ना हांवें तांचेर अदीक भावार्थ धरलो. आनी हे परी तातूंत मौजा मारून शेकी त्यो वस्तू उण्यो जायत गेल्यो. दुसऱ्यो नव्यो वस्तू म्हाका जाय आसल्यो आनी दुसऱ्या वस्तू फाटल्यान बुलोवन हांवें एकाक सोडल्यो आनी दुसऱ्यांक धरल्यो. मनशांक पर्यान हांवें वस्तू कश्यो दवरलेल्यो आसात. एकल्याक सोडून दुसऱ्याक धरून हे भाशेन म्हाका जाय पळय तसो तांचो वापर केल्लो आसा. तुजें जिवीत म्हज्या सांदांनी हांवें चाखूंक नासलोलें. जेन्ना म्हाका असले अणभव घडोवंक लागले, दुसरीं म्हाका वापरूंक लागलीं, तेन्ना म्हजे दोळे उक्ते जाले. इतलो राग, इतली भिरांत, इतली तोळमोळ, इतलें कासावीस जालें म्हजें जिवीत. कांय वेळा विनाकारण, कित्याक म्हजी चिंतना भावना ते भाशेन घडोवन आयली. खरें पळय तें सारकें हांवें पळोवंक ना, पूण ही म्हजी चिंतना भावना भिरांत म्हजें आंतरीक जिवीत घडून त्या प्रमाणे हांव सगळे वस्तूंक पळोवंक लागलो. आनी हांगसर हांव खरें तें पळोवंक तें म्हाका दिसना जालें. म्हणटच तुज्या स्वतांत म्हजें जिवीत जिवंक म्हाका कठीण जावंक लागलें, कित्याक तुजें स्वत कितें आनी हें कितें तें म्हाका दिसोंक ना. पूण शेवटी तुवें म्हाका सोडूंक नाय. तुजो पवित्र आत्मो दिवन म्हजें जिवीत अदीक आनी अदीक तुजें एक देणें जें म्हाका आसा ताचेर भावार्थ धरून, म्हणजे तुजेर म्हजें जिवीत तुवें म्हाका थिरावंक घोटाय दिली आनी हातुनूच म्हाका सासणाचें जिवीत मेळटा तें हांव अणभवंक लागलो. वै जेजू, बाबिलोनाच्या नदींचे तोडीर बसून सियोनाचे उबाळ आमकां येताले, तेन्ना आमकां रडूंक आयलें. भोंवतणच्या हिवरां रुखांचेर आमची सितारां आमी उमकावळून सोडलीं. सर्वेस्पराचें गीत पोरक्याच्या देसांत कशें म्हूण आमी गावचें. तुका हांव विसरोन जाल्यार जेरुसल्या हो म्हजो उजवो हात धरो. तेन्ना थंय आमकां धरून व्हेल्ले ते आपणाक गितां गायतात म्हूण आमकां सांगलें. आमचेर हाल उपद्रे
हाडलोले तेच आपणाक खुशाल कोत्तात म्हूण मागून सियोनांत गायताल्यांत तीं गितां आमकां गायत रे म्हणटाले. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार सगळ्या म्हज्या सुखां वयर जेरुसल्याक हांव दवरिना जायन जाल्यार म्हजी जीब ताळटेक पांकून उरूं. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार सगळ्या म्हज्या सुखां वयर जेरुसल्याक हांव दवरिना जायन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांकून उरूं. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांकून उरूं. ना सायबा, तुकाच हांव बोजतां, तुकाच हांव वंदितां. तुवें म्हजे सुरशीं केल्लीं सगळीं विजमितां घोडितां हांव सदांच उच्चारतलों आनी तुजे गूण गायन हांव सदांच गायतलों. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of us. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control.
Lord Jesus, we thank you for the gift of yet another day. We thank you for giving us this morning. We thank you for the many gifts and blessings that you have bestowed on us all through our lives. As we gather before you, Lord, we come with hearts filled with gratitude. We thank you for all the favors that you have bestowed, not only on us, but on everyone around us. You have always been with us, guiding and protecting us, and showing us the true path. Even in times of trials and persecutions, you've always been with us, walking, guiding, and protecting us. And through today's gospel, we see that your love never ends. Even though we may go astray, even though we may sin against you, you are still there with arms wide open, waiting to welcome us. Your intention, O Lord, is not to condemn, but neither are we forced to be saved. We have been created with the freedom of choice. We make good as well as bad choices. And probably we could spend a few moments looking back as to when and where have I chosen wisely and where have I made unwise decisions. The gospel today stresses the importance of faith and is most consoling. All who believe in Jesus, Jesus who died and rose for us, and all of us who put our trust and faith in Him have eternal life. God sent His Son into the world so that it might be saved. God did not want to condemn the world. And Jesus is the key to our salvation. All the blessings that we long for are contained in Christ. We as humans are always prone to sin and error. But Jesus' mercy and goodness towards us always rescues us and always protects us. And in a way, we are invited to believe in the light of Jesus, a light that illumines us and all around us. But at the same time, we see, Lord, that some of us prefer to live in darkness, which is an indication of being closed, and this could be because of our sinful ways.
Sometimes we reject the brightness of faith, and this shows up in our wrongdoings. God loved the world. This is my faith, O Lord. Sometimes it seems to go against the evidence when floods, earthquake, droughts, tsunamis devastate poor people. Central to my faith is the figure of Jesus lifted on the cross, knowing what it was to be devastated and a failure, but offering himself in love for us. God so loved the world that he gave his only Son. It is said that even if all of Scripture would have been lost, exception of these 11 verses, we would still have enough reason to hope. These 11 words give us hope and encouragement to believe in God, to place our trust in Him. I thank you, Lord, for this statement of your love for all of us. Jesus is the light of the world. He enlightens everyone, often in mysterious ways which others cannot see. But sinners, deprived of the light, worship in the dark and reject the light of God. Lord, we ask you to allow us to live in the light that stems directly from you. God, you have given us this divine spark, and this radiates in each and every one of us. But sometimes, due to our selfishness, due to our arrogance, due to various other ways, we tend to cover this light. We tend to hide this light away. And as a result of it, as there's darkness, all other things of the darkness manifest in our lives. Prayer is the time when we switch on this light and allow ourselves to become aware of the light of God, filling us with love, forgiveness, and healing. The light of God is in each of us, and it spreads to others. And it is through God's people that this light shines and radiates in the world. Prayer gives us a consciousness of that light which is received and given. And in a very special way, let us pray for ourselves that we may be able to radiate this light, that this light of God's love, mercy, forgiveness, that we may be able to spread it to others around us. In a way, Lord, we continue to pray for the pandemic situation that has engulfed the entire world. We pray for the doctors, the medical staff, all those who toil day and night. We pray for the victims.
We pray for those who are working tirelessly. There's a lot of fear, Lord, concerning the vaccines. We ask you, Lord, to calm all our fears. At the same time, Lord, we also pray for all those suffering from various other ailments. We pray for those who are preparing for their exams, those who celebrate their birthdays and their wedding anniversaries today. Shower your blessings on them, Lord, and give them good health of mind and body. We pray for those who have been left abandoned in the home for the aged, those who are left abandoned in their own homes. We ask you, Lord, to be their comfort, to be their source of strength. Allow them, Lord, to live in the light and to radiate the light that they receive. We also pray for peace in the world, peace among nations, among families, in the neighborhood, and most importantly, in ourselves. We also pray for all those who have gone astray, those who have gone in various other ways, Lord, away from you. We ask you, Lord, to shine your light on them so that they may be able to see the true path and return. At the same time, Lord, we also continue to pray for each and every one of us that today we may be able to receive your light, that we may radiate this light to those around us, that your love, compassion, and mercy may radiate in and through us, and allow us, Lord, to be a living example of your mercy to everyone. We also continue to pray for the good health and quick recovery of Francisco Pereira. We also pray for the good health of Raymond and Vilena Oliveira. Lord, we also bring before you Hannah. Give her good health and protect her, and give her all the graces, Lord. And we continue to pray for all those who have asked us for their prayers. जेजू, आमी तुका जी आमकां हांगसर बजिलिका पासत वावुरतात आनी कोश्टवतात तितल्यांकूय आमी तुजे सरशीं हाडटा. कितली मदत हे बजिलीक चलोवपाक ती उदार काळजाची जाल्लीं आसात. आपलो खर्च, आपलो वेळ, आपली किंमत हांगसर वापरून हे आमचें बजिलीक
खरेपणी बरें जावच्याक ती वावुरतात. पूण हो सगळो वावर तूंच तांचे सरशी कोत्ताय म्हणून तांकां उदिकान उदीक कुरपेन बोर. तांचें जिवीत आनी तांचे फामिलीचें जिवीत सुफळ कर. आनी जितलीं हांगसर येतात आनी तुका बोसतात आनी मिसांत वांटो घेतात तितल्यांकूय जे खरी हांगसर येवन नाजाल्यार यूट्यूबाचेर हांगसर भाग घेतात मिसांत बोजवणींत, तांकां सगल्यांक तुज्या आशिर्वादान बोर. तांची मागणी आयक आनी तांचें जिवीत तुजे कृपेन बरोवन उदीक आनी उदीक तुजेर थिराय जेजू. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमचीं पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. संस्काराकितल्या वर्त्या साश्टांगी नोमान कोत्ता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोग नवो दोत्ता सोयमाचे विशय आमचे घुस्पटात गोठा मुखार थिरवाडो आमचो बावाड सोयमोरते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या जैती वोन पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोंडाक वंदुया वाकाणुया उपसोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्याक संस्कार को खालते पोळान मानिवया सासना सासना आमेन. तुवें तांकां स्वर्गीचो उणो दिलोय सगळेच घोमोडाचो उंडो तो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तर तुज्या मास रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं ता मनसणा सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तुजो जी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना मोगाळा जेसू मोगाळा जेसू
दी म्हाका काळीज, दी म्हाका काळीज, तुझ्या काळजा सारकें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, दी म्हाका काळीज, दी म्हाका काळीज, तुझ्या काळजा सारकें.